आशियाई कप ओनू आणि अंडर 17 फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप फुडल्या वर्सा गोंयांत जाता. खेळा मंत्री तवडकार वेळी उलयलो. फाटल्या 4 वर्सांत ल्हान व्हड मेळून खंय 101 खेळा प्रकल्प सरकारान केल्यात. 400 पदकां जोडल्यात. सरकार खंय खेळाचे बाबतीत संवेदनशील. तवडकारान वेळी 15 कोटीच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची बुन्याद घाल्या. येणाऱ्या सप्टेंबरच्या महिन्याक एशियन कप जे आसा गोंयांत जाता आणि साधारणतः तशेंच फुडल्या वर्साच्या सप्टेंबर महिन्याक अंडर 17 वर्ल्ड कप फिफा वर्ल्ड कप गोंयांत जाता. हाजेर लक्षांत येता की ऑल इंडिया आणि इंटरनॅशनल लेवलाच्या लोकांनी मान्यता दिल्ली आसा की गोंयांत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्लें आसा ते वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्लें आसा आणि त्यामुळे संबंध गोवा बरें अशें जाल्यार तें एक बऱ्यो संध्यो बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा गोंयच्या खेळगड्यां खातीर उपलब्ध जावपाक लागले आसा. आणि गेल्या साधारणशे 4 वर्साच्या कालखंडाक जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी केलें तातूंत पयर हांव सहज एक नियाळ घेतालो आनी नियाळ घेतना लक्षांत आयलें की बारीक मोठे आमकां 101 प्रोजेक्ट आसा आमकां गोंयांत उबे करपाची संदी मेळ्ळी. आणि मागीर हांव सहज म्हज्या ऑफिसरांक विचारतालो की फाटल्या 30-40 वर्सांक कितें घडलें कितें जालें आणि आमी ह्या 4 वर्सांच्या कालखंडाक कितें जालें. हाजे वेळार लक्षांत येता की सरकार स्पोर्ट्साच्या बाबतींत कितलें सेन्सिटीव आसा आनी तातूंत लक्षांत आयलें की सादारणशे 600च्या वयर जी मेडलां आमकां गोंय राज्याक मेळ्ळीं आसा. एक धाकटेंशें राज्य आसून सुद्दां इतलीं मेडलां मेळप हाजे वेळार लक्षांत येता की कशा तरेन गोंयाक खेळा मेळाचेर काम चल्लें आसा हें आमकां लक्षांत येतलें. थंयचो आमदार बेंजामिन सिल्वा प्रकल्पाचेर उलयलो. कितलींशीं वर्सां जालीं हो ग्रावंड लोकांनी मागलेलो आनी म्हाका दिसता एक 10 वर्सां जातलीं ग्रावंड एक्वायर केलो जाल्यार तेजे फाटल्यान 5-6 वर्सां जालीं फिलिंग केलो ग्रावंड 7-8 वर्सां पूण फायनली डेव्हलपमेंट कांय जावना ग्रावंडाक. लोकांची मागणी आसली बेगीनच्या बेगीन कित्याक पयलीं ग्रावंड आसलेलो शेतां खेळटाले भुरगे शेतां ग्रावंड करून आनी आमी पासून खेळ्ळे हिंगा सो तेन्ना तेंगे डिमांड आसलो बरो ग्रावंड जाय म्हणून आनी इतले वर्सां जालें ना पूण आयज तर आमी फावंडेशन स्टोन घातलो फर्स्ट फेज आनी फर्स्ट फेज 16 crores प्रोजेक्ट जाता. साव्यो डायस प्रुडंटा खातीर पेडणेचो 7 दिसांचो पारंपारीक शिगमो मंगळारा सोंपलो. 12 गांवांची रोमटां सतिया देवी न्हंयबाग जमतात. देवीक गाराणें घालून पारंपारीक कार्यावळीक सुरवात जाता. पळयात पेडणेचो 12 गांवांचो फामाद शिगमो. लातूर जिल्ह्याच्या शिमदाडे हातापासून घट्ट कर. गावाची रोगराई हत्यार नष्ट कर. गावचा भला कर. गावचा राज्याचा भला कर. व गाव सुखी आणि समृद्धी देवळ कर ग महाराजा. आणि आता पळोवया वास्कोचो शिगमो. तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम हरिनामाचा झेंडा रोहिला.
घेऊया एक विराम.